उपस्थित आसात सन्माननीय श्री अलोक कुमार आमचे DGP जावन आसात आणि त्याच बरोबर आमचे IGP सन्माननीय KR चौरासिया सर आणि तुमकां सगळ्यांक हांव वकिलांक येवकारता. फुल्ले मोळे गुंतले चेले शब्दसुरांचे भोवमानाक हाडला तुरे गंध फुलांचे. May I now request Honorable DGP Alok Kumar ji to kindly give a floral welcome to Honorable CM of our state Dr. Pramod Sawant ji. Can we have a round of applause as we appreciate the presence of Honorable Chief Minister? I also request our PI Karol sir to please give a floral welcome to respected DGP Sri Alok Kumar sir. I also request our PI Ratnakar Kalangudkar sir to please hand over a floral welcome to our IGP KR Chaurasia sir. A warm welcome to all of you. To give a formal welcome address, I now invite politely on stage respected Sri Alok Kumar sir to give a welcome address. Respected Honorable Chief Minister of Goa, IGP Goa, DIG Goa, and my dear friends. Today is an auspicious day for Goa Police Department, and I am truly grateful to Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, for giving 46 Bolero Mahindra Neo vehicles, which will strengthen the policing in Goa by adding to the visibility of police on highways and important roads. While talking to officers who have put in long service in Goa Police Department, they have informed that this is the biggest number of vehicles given by any government in one go since the inception of Goa Police Department. I request everyone to give a big round of applause to Honorable Chief Minister for his commitment to improve policing in the state. Sir, these vehicles will be utilized for highway patrol. 12 vehicles will be stationed along the highway right from Patra Devi to Kankona and Vasco to Mollem and Ponda towards Mollem. Sir, each vehicle will cover approximately 20 kilometers area and they will perform round-the-clock patrolling and presence. Honorable Chief Minister always pointed out to us to improve police presence on the road. Sir, with the presence of these highway patrol vehicles, police visibility will definitely improve. I would like to remind that 1 month back, Honorable Chief Minister had given a fleet of 65 two-wheeler vehicles which are doing patrolling and attending to the accident calls and covering the remote areas in Goa. The two-wheeler patrolling, which is called Robin, has reduced petty thefts. Senior citizens are feeling safe because Robins are also given tasks to visit them and cater to their small needs such as paying the electricity bills, water bills and other small assistance. Sir, Goa Police are energized today with such a big number of four-wheelers, and I assure that it will help us to bring down the crime rate and prevent rash and negligent driving on the roads of Goa. Sir, you have also sanctioned 40 two-wheelers and 15 four-wheelers for police control room. The response time of Goa Police Control Room has reduced from 18 to 19 minutes to 9 minutes during last 2 to 3 years. With 55 more vehicles on road, we expect to reduce the average time to around 6 minutes, which will be one of the best in the country, sir. I urge all my colleagues here to leave no stone unturned in giving a prompt, efficient, effective and strong policing in Goa and make Goa a model state for citizen safety and security. Sir, the Goa Staff Selection Commission has selected 17 candidates for the post of PSI in Goa Police and who are present here, and they will be receiving appointment letters from you. Sir, I again thank you on behalf of Goa Police for these 46 vehicles and your continuous support for improving all parameters of policing in Goa. I am thankful to Honorable CM for gracing this occasion, and we are here to serve public. Jai Hind. Thank you so much, sir, for setting an energetic tone for this respected gathering. खरेंच आमचे गोंय स्वयंपूर्ण करत आसतना गोंय ताचे खातीर घेतिल्ले दर एक पावल दर एक निर्णय आयज आमी जैतिवंत जाताना पळयतात. आपतकालीन काळान आमचो जो रिड्युसिंग टायम आनी कमी करपाचें ध्येय आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री जेन्ना घेतात त्या वेळाचेर आमची ही पोलीस परिवाराची जी फॅमिली आसा न्ही ती आनी व्हड करपा खातीर आयज आमी जायत्या आमच्या भुरग्यांक हांगासर अपॉयंटमेंट लेटर्स फावो करून दिता आनी म्हणून हांव आमच्या सगळ्या पोलीस सब इन्स्पेक्टराक लागीं मागता की तांणी एक एक करून माचयेर येवचें आनी त्याच बरोबर हांव आदरान मागता गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
सावंतजी हांचे लागीं की तांकां ही अपॉइंटमेंट लेटर्स जी आसा ती फावो करून दिवची. ऋषिकेश संदेश गावस देसाय नेटान ताळयांची साथ ह्या खिणाक जावनी. केतन कृष्णा पार्सेकर, वेलकम टू द गोवा पोलीस फॅमिली. केतन कृष्णा पार्सेकर. सुनील रंगनाथ गावस. आयज प्रत्येक अपॉइंटमेंट लेटर आमकां नवी उबारी हाडटात. श्रेयस शशिकांत केरकर. नेटान ताळयांचो गजर ह्या खिणाक आमी सुरू करया. गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर, गोंय सशक्त करपा खातीर आमी आयज ही अपॉइंटमेंट लेटर्स फावो करून दिता. श्रेयस विनोद तिळवे. शिवम रोहिदास कदम. कुलदीप दशरथ लोटुलकर. यंग माइंड्स, यंग एनर्जी, यंग ड्रीम्स. निहाल दुर्गादास सुर्लकर. मकरंद गोविंद देसाई. शिवम सुदेश मळीक. नेटान ताळयांचो गजर जावनी. संकल्प सीताराम गावस. आयज चेहऱ्या वयली स्मायल खूब गजाली सांगून वता. प्रणव हरिश्चंद्र कुणकोलकर. शहेश कृष्णा शिरोडकर. युगंतर दिलीप वेळीप. अतुल रघुनाथ शेटकर. दत्तराज रामा पेडणेकर. प्रयाग विश्वास सावंत. And now it's time to capture these energetic souls in a single frame. To all the newly appointed police sub-inspectors, wear the uniform with pride, carry the responsibility with courage, and serve every citizen with dignity. नेटान ताळयांचो गजर आमी सुरू करया. गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर आयज आमी आनी एक पावल हांगासर घेतिल्ले आसात. तुमकां सगळ्यांक सुरक्षीत रावपा खातीर आमी आयज 17 जाणांक पोलीस सब इन्स्पेक्टर म्हणून हांगासर अपॉइंट करत आसतना तांकां हे खोशयेचे अशे लेटर तांच्या हाती पर्यंत पावयल्ले आसात. हें निवृत्ती पत्रक आयज आमकां सगळ्यांक उमेद हाडटा. आनी आतां हांव मागता आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांचे लागीं की तांणी ह्या खिणाक उलोवप करचें. हॅलो हॅलो गोवा पोलीस डिपार्टमेंटाच्या खात्याच्या वतीन डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर आणि त्याचबरोबर अप्रॉक्सिमेटली 46 न्यू महिंद्रा बॉलेरो विथ नियो P10 व्हेकल्स फॉर द पोलीस डिपार्टमेंट. सगळ्यात पयली हांव नवीन PSI जे वेटिंग लिस्टाचेर आशिल्ले तांकां जेंका अपॉइंटमेंट लेटर्स दिल्या तांचे खूब खूब अभिनंदन करता. गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या माध्यमांतल्यान तो ट्रान्सपरंट प्रोसेस सुरवात जालो आणि पयल्या बॅचींतले PSI ऑलरेडी ट्रेनिंगेक गेल्या. वेटिंग लिस्टाचेर आशिल्ले जेणे करून आमी एक्सपर्टायट करून इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शनचे दे गॉट द ऑपॉर्च्युनिटी द जनरल कॅटेगरी पीपल एंड रेस्ट ऑल द अदर पीपल्स ऑल्सो गॉट द ऑपॉर्च्युनिटी टू रिक्रूट इन टू द PSI. हांव मना पासून तेंचे खूब खूब अभिनंदन करता. ते सगळे जाण डिजर्व आशिल्ले की ते आज फक्त आमी प्रोसेस हो आनीक फास्ट केलो, एक्सपर्टायट केलो जेणे करून तांकां
आता तिके बेगीन ह्यो अपॉइंटमेंट मेळपाक शकता. आमी जाता तितके PSI आनी रिक्रुटमेंट भरती करपा खातीर जो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसेस स्ट्रीमलायन करपाचो आशिल्लो तिको एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसेस स्ट्रीमलायन करून तांकां आज ऑफर लेटर्स जी आसा पळय ती इशू केल्या. तांकां बेस्ट विशीस दिता आसतना तांच्यांनी सातत्यान एक याद दवरची की आमी ह्या स्टेटीच्या लोकांच्या सर्विसी खातीर आमकां अपॉइंट केल्या आनी ताकाच लागून तांच्यांनी फुल्ली डेडिकेटिवली स्टेटीची सर्वीस दिवपा खातीर सातत्यान काम करचें ह्योच तांकां शुभेच्छा व्यक्त करता. म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटात जायते फावटी वेरियस टायप्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर हे डेव्हलप करता आसतना इन्क्लुडींग तांकां व्हेहिकल दिवपा खातीर म्हणजे होम डिपार्टमेंटांतल्यान क्वॉर्टरची बिल्डींग SPCR व्हेहिकल्स म्हणून ते यूज करताले. त्या खातीर ट्राफीक पुलीस आसतले, हायवे पेट्रोलिंग आसतले, डिस्ट्रिक्ट पुलीस स्टेशन आसतले, SPCR पळय आसतले. हाज्या खातीर ह्यो न्यू व्हेहिकल्स तांकां आमी दिल्ले आसा. म्हाका खासा करून सांगपा खातीर खूब खोस भोगता जो आमी पुलिसींग टायम रिड्यूस करून 9 मिनटाचेर हाडला. ताच्या खातीर आजुनूय तो रिड्यूस करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. म्हणजे एट एनी गिवन कॉल आमचे पुलीस 9 मिनटाच्या बरोबर त्या इन्सिडंटाचेर पावता आनी ताकाच लागून हांव तांचेय बी आनीकूय खूब खूब अभिनंदन करता. पळयता आसतना एक माणुसकीच्या दृश्टिकोनातून पळयतात लोकांक थोडेशे म्हणजे कारण गोंय हें ल्हान आसा, 3 डिस्ट्रिक्टात आसा. ताची प्रत्येक गोंयकाराक प्रत्येक पुलिसूय वळखता आनी आपल्या सरावंडिंगांतल्या मनशाक सहसा त्रास जावचो न्ही म्हणून तो आपले थोडेशे पाशियस काडटा जे मूळ गोंयकारा कडेन आसा. बट कोणी अशें समजचें न्ही आनी पुलिसेक कन्सिडर करचो न्ही. हांव परत एकदां सांगता, आय हॅव गिवन द फूल पावर टू माय पुलीस. हेन्सफोर्थ पुलिसांक जर एक्ट जावचें पडलें आनी विशेश करून पुलिसांच्या जेन्ना आंगार येता तेन्ना पुलीस वगी रावचे ना. हांव परत सांगता आनी आय एम गिवींग फूल पावर टू देम. एक्ट ऑन देम, एक्ट ऑन देम. हे सहन करून घेवचें ना आनी घेवं नाकात आनी घेवपाची गरज ना. म्हजें सरळ म्हणणें आहा, इट इज युअर ड्युटी टू प्रोटेक्ट द पुलीस, प्रोटेक्ट द पीपल. आनी जर लोक अशी डेअरिंग करता आसत जाल्यार लोकांक आपले पुलिसींग दाखोवपाची गरज आसा आनी ते पुलिसींग दाखोवपाची आतां वेळ आयिल्ली आसा. म्हजें सरळ म्हणणें आसा आनी ते पुलिसांनी दाखोवचेंय पडटलें आतां. दुसरो गजाल हांव सातत्यान पळयता, हांव आत्तां येता आसतना जो इन्सिडंट म्हणजे मातसो म्हाज्या गाडयेच्या थोडोसो पयलीं जालो. हांवें कित्याक सांगता, एक्सिडंट कशें जाता आनी कितें जाता तें पळयात. एक रुटीन चली जे रुटीन रस्त्या वयल्यान येता म्हणजे आपली स्पीड वाडयली आसतली आनी आमोणेच्या पुलाचेर जस्ट म्हणजे मातशी गाडी म्हणजे रुटीन रोड मातशी स्पीड चड आसल्या कारणान आमकां सगळ्यांक खबर आहा की पुला कडेन वता आसतना थोडोसो जर्क जाता गाडी. सेम थिंग गाडी जर्क जाली आनी चली पुलार पडलें. नशीब बरें की फुडल्यान गाडी येवंक ना. जर फुडल्यान गाडी आयली जाल्यार ताच्या गाडयेपणा ते पडूंक शकताले. म्हणजे 2 मिनटां पयलीं म्हणजे म्हाज्या गाडयेच्या पयलीं 3 गाडयो आशिल्ल्यो आनी ताच्या पयलीं हो एक्सिडंट जाला. त्या खातीर चलयांनी आसूं किंवा चल्यांनी आसूं थोडोसो स्पीड कंट्रोल आनी दुसरो रेस ओके ही आसता आनी ती कितली वाडटा ही आपल्याक कळना. बेगीन वचपाच्या नादात तिके आमच्या जस्ट हांव थंय आशिल्लो.
चड म्हत्वाची आसा. म्हणून म्हाका दिसता की आमी रुल्स फॉलो करप आनी ट्राफीक रुल्स फॉलो करप हे तर 100% गरजेचें आसा. जे एक्सिडंट आता 100% ट्राफीक रूल फॉलो कर. गोंय राज्याच्या इतिहासान पहिला फावट 46 गाडयो आम्ही ह्या फिराक लोकार्पीत करता. खूप बरें दिसता आयज तुमच्या सगळ्यांक सुरक्षीत दवरपा खातीर आमी 46 गाडयो ह्या फिराक हाडिल्ल्यो आसात.
गोवा पोलिसांचं दिसत भाई थोड़ा New vehicles, greater mobility, a faster response, and a stronger service to the people. Are we ready to play out? With a countdown of 3, let's play out. Our vehicles. It's 3, 2, and 1. Goa is leading us to the leadership of Dr. Pramod Sawant sir. Police department is getting stronger and stronger. It's a wonderful display of our strength, of our resources and of our service. Men in uniform are setting a trend to protect our nation, to protect a beautiful Goa. The duty has no holidays, that commitment has no clock. And to achieve all this, Goa Police Department is getting stronger.